तुमचो मॅनिफेस्टो कितें? कारण आज जेन्ना तुम्ही एक सांगले फाटली 25 वर्सां ओपोजिशन उत्तरेक फेल जाला म्हणून बीजेपीक मॅसिव्ह एडवांटेज मेळटा हो तुमचो आर्ग्युमेंट. आज जेन्ना मनोज परब सांगता की आय एम दी ऑल्टरनेटिव्ह, वायेबल ऑल्टरनेटिव्ह, ती वायेबिलिटी कितें? वॉट आर यू प्रेझेंटिंग बिफोर पीपल? मेन इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणजे गोंयान आयज जो चल्ला म्हणजे जो इश्यू जर सॉल्व जावंक ना जाल्यार आमी सगळे जाण अक्षरशः आमकां गोंय सोडचें पडटलें. दॅट इज म्हादय रिवर डायवर्जन हो इतलो व्हडलो इश्यू आहा जो लोकांक तो सिरियसनेस नासात, बट उदका शिवाय मनीस जगपाक शकना. आयज जी बेंगलोरची परिस्थिती जाल्या तीच परिस्थिती आतां बेंगलोरान कशें आहा, लोक आपल्या गांवांच्यान चडशे येयल्या, सिटीन स्थायीक जाल्ल्या, फाल्यां ते आपले चडशे जाण गांवांक येयले, परते नेटिवाक येयले. आमी वचपाक शकना दुसरे कडेन, आमकां आमच्याच गोंयान रावपाक जाय. सो म्हादय एक इम्पॉर्टंट विशय आसा आमचो. सेकंड इज आमचे जॉब्स जे युथाचे, गोवा शिपयार्ड जावन नाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट जॉब जाले, पोस्ट ऑफिस जाले, बँकिंग जाले, मागीर दुसरे बाकीचे जे जॉब्स आसा ते जॉब्सांक लागून आमकां आमच्या भुरग्यांक लागून फायट करपाक जाय. मागीर आमची लँड, जे जमनीक लागून आयज इतले व्हडले राजकारण जाता, ज्या जमनीचेर आमचो इतलो आमचे अटॅक जाता, जे फुडल्या पिळगेक आमच्या कांयच उरना. सो तेका लागून आमकां थंय फायट करपाक जाय. मागीर आमची गोंयची आयडेंटिटी, कित्याक आमी जेन्ना भारत देश म्हणटा दॅट इज युनिटी इन डायवर्सिटी. सो डायवर्सिटी हो शब्द खूब इम्पॉर्टंट आहा. सो दॅट डायवर्सिटी आमी आमची कशी प्रोटेक्ट करतले? कॉन्स्टिट्युशनान आमकां फूल रायट दिला आमची डायवर्सिटी राखपाक, तेकाच लागून स्टेट असेंब्लीज केला. नाजाल्यार एकूच इंडियेचो एकूच कोण तरी प्रेसिडेंट आसतलो आनी तो रूल करता आसलो. प्रत्येक राज्याक आपले कायदे करपाक, संविधान करपाक, प्रत्येक राज्याक आपले लॉज एक्ट करपाक असेंब्ली दिल्लेली आसा. सो आमी आमचे राज्याक लागून थंय पार्लिमेंटान वचून कितें उलयतले, आमचो प्रश्न कसो मांडटले, आमचे खरे सिरियस जे प्रॉब्लम आहा जे केन्नाच पार्लिमेंटान वचोंक ना. गोंयकार स्वयंपूर्ण म्हणून जे दाखयता जे स्वयंपूर्ण ना, हें आमकां थंय वचोन पार्लिमेंटान दाखोवपाक जाय आनी तेजेर सोल्युशन हाडपाक जाय.